नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार सगळ्यांक बरी सकाळ आवडेत आणि दीप्ती काकोडकर 10 AM बुलेटिनाक सुरवात करतात. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. मोल्या चेकपोस्टाचेर बेकायदेशीर गोमांस जप्त. पुलीस आणि बजरंग दलाच्या वांगड्यांनी धरली बेकायदेशीर गोमांसाची येरादारी करपी गाडी. चालकाक पुलिशेन घेतला ताब्यात. फुडलो तपास सुरू. द ब्लू ट्रेल ह्या सिनेमान चित्रपट महोत्सवाचे उक्तावण. सिनेमा सृष्टीत फाटली 50 वर्सां वावर केल्ल्या खातीर रजनीकांत आणि बालकृष्ण हांचो भोवमान. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री मुरुगन हांची माहिती. पर्यटकांक त्रास दिवन गोंयचे नांव पिड्ड्यार करपी टॅक्सीकारांचेर कारवाय जातलीच. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि पर्यटन मंत्री रोहना कडेन जाला उलो. सांगता येरादारी मंत्री माफिन कुदिनो. झेडपी वेंचणुकीत सुदीन ढवळीकर आणि मोगोपाक नियंत्रणात दवरपा खातीर पूजा नायक आणि मिडियाचो केला वापर. गोवा फॉरवर्डचो मुखेली विजयाचो आरोप. ह्या नादी ह्या प्रकरणात पुलिशेन केलें तरी कितें उपरासला प्रश्न. सांताक्रूज वाठारात रस्त्या कुशीचे फायबर ऑप्टीक केबल्स वीज खात्यान उडयले कातरून. 2 दिसां पयलीं ह्या केबलीत आडकून जाल्ल्या अपघातात 2 जाणांक जाल्ली दुखापत. आणि कोडारको मोदीदारच्या अधिकाऱ्यांची फटिंगपणां उक्ताडार. लोकांक विश्वासात घेनासतना IIT येवपा आशिल्ल्या जाग्यार 70,000 चौखण जमीन करून घेतली नावार. सरकारान बेगोबेग कारवाय करची लोकांची मागणी. खबरो विस्तारान. आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात 84 देशांतले 7,500 प्रतिनिधी वांटेकार जातले. द ब्लू ट्रेल ह्या सिनेमा चित्रपट महोत्सवाचे उक्तावण जातले. सिनेमा सृष्टीत फाटली 50 वर्सां वावर केल्ले रजनीकांत आणि बालकृष्ण हांचो भोवमान करतले. तशेंच बायल दिग्दर्शकांचे 50 सिनेमा हे फावट प्रदर्शीत जातले अशी केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री मुरुगन हांणी सांगले. ह्या चित्रपट महोत्सवात गोंयचो क्लॉडिया आणि द पायलट हे सिनेमा प्रदर्शीत जातले म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगले. Almost, I am very happy to announce this. More than 7,500 delegates are registered from various countries. Almost 127 country they are registered, but 84 country the people are going to participate here. In this 84 countries, 270 films are going to screen here in our Goa International Film Festival. This is the first time in international level this festival. Almost 84 country participants are coming here to enhance the International Film Festival of Goa. Apart from that, friends, for the opening film, The Blue Trail, a Brazilian movie, is going to an opening movie. After this opening movie, this year the country is focus countries for the Japan is the country for focus, as well as the country of Spain and Australia is also they are participating here in this, and also the eminent filmmakers and film producers, directors and celebrities, they are also going to participate here. And this festival is going to tribute the 4 legendaries for the centenary year. One Mr. Gurudutt ji, Raj Khosla ji, Ritvik Ghatak ji and Bhanumati and Bhuban Hasaria. They are all going to honor in this. They are contributed in the cinema industry. For that we are going to honor them. And apart from this, in the conclude session, Mr. Rajinikanth's 50 year and Balakrishna's 50 year to the contribution to the cinema. Balakrishna from Andhra Pradesh Telugu industry and Rajinikanth, you are all aware, from Tamil industry. They are all the 50-year contribution. That also we are going to honor and honor them. This year, the 2 Goan movies will be screened in the IFFI 2025 under the various section of IFFI. It is in Claudia, the special screening section of IFFI, and The Pilot, the Gwala premiere section of IFFI. The Pilot is also getting the screen at the Western Bazaar, Film Bazaar of IFFI. In the Goan section, which is curated by the state, ESG received total 17 entries in both the section, out of which the 5 films were selected by the jury members.
टॅक्सीकारांची दादागिरी चड तेंप खपोवन घेवचें ना. गोंयचे नांव पिड्ड्यार करपी टॅक्सीकारांचेर बेगीनच कारवाय जातली. हे विशीं पर्यटन मंत्री आनी मुख्यमंत्र्यां कडेन आपलें उलोवप जालां म्हूण येरादारी मंत्री माविन गुदिन्हो सांगता. गोवा मायल्साचो टॅक्सी हॉटेलां मेरेन आयल्यो तरी त्यो कांय जाण परतून धाडटात. टॅक्सीकारांच्या ह्या दादागिरीक लागून पर्यटकांचे हाल जाले. हे विशीं व्हिडिओय सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाल्यात. हातूंत गोंयचें नांव बदनाम जालां. टॅक्सीवाले दादागिरी करून गोयचे नाव बदनाम करतात. पर्यटकांक हॉटेला कडेन व्हरपाक आयिल्ल्या गोवा मायल्साच्या ड्रायव्हरांक कांय टॅक्सीकारांनी धांवडावन घातिल्ले. हाका लागून पर्यटकांक 2-2 किलोमीटर चलून वचचे पडिल्ले. ह्या घडणुकाचो व्हिडिओ पर्यटकांनी सोशल मिडियाचेर अपलोड केल्यात. ह्या फाटभुंयेर विचारिल्ल्या प्रश्नाक येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन जाप दिल्या. Obviously, when you have all sorts of reports coming in the social media, what are they doing? They are expressing their unhappiness. Even they have said things like, "We will never come to Goa again if this type of things are happening." Have they not said it? It is your media only which is covering that up, and everywhere it is being covered up. So when a person, after leaving the hotel, since the Goa Miles taxi is not allowed up till the hotel, they have to trek 1 kilometer, 1.5 kilometer with all their bag and baggage. So this is a very ugly situation. This does not augur well for an international destination which Goa is. And I think we have reached a point of no return. So we will have to take some strong action, which you will see things happening. Any specific plans in mind? Any specific plans in mind to resolve this issue, because this is going We have been, across the world. The wrong message is going. The tourism minister, me as transport minister and honorable chief minister have been discussing it. We will come out with a solution. I don't want to make it public even before that is. No, but the tourism come the minister has solution. said ki on this issue only tourism minister has said dadagiri chalchi na. I am in sync with him. That is what I can say. जॉब स्कीम प्रकरणात एकाच मंत्र्याचे नाव कशें येता? मुखावेले जिल्लो पंचायत वेंचणुकीत सुदिनाक कंट्रोलान दवरपा खातीर हे दबाव तंत्र आसूं येता म्हणून गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय सांगता. पुजाक पयशे मेळ्ळे उपरांत हें प्रकरण बंद जातलें. ह्या प्रकरणात पुलिसांनी इतलो तेंप कितें केलें? ह्या प्रकरणात मंत्री आनी 2 अधिकाऱ्यांची नांवां आतांच कित्याक आयलीं काय म्हणून विजय विचारता. हाचे वेल्यान जॉब प्रकरणात चल्लो पुराय तपास फट आसा हें सिद्ध जाता म्हणूनय विजयाचें म्हणणें. आयकात तो कितें सांगता तें. जॉब स्कॅम प्रकरणात एकाच मंत्र्याचे नाव कशें येता? मुखावयल्या जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत सुदिनाक कंट्रोलात दवरपा खातीर हे दबाव यंत्र आसूं येता म्हणून गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय सांगता. तशेंच भाजपा सरकार नोकऱ्यो विकता हे हाचे वयल्यान सिद्ध जाता म्हणून विजयान उलोवन दाखयले. दुसरे वटेनचे उमेदवार नोकऱ्यां खातीर खऱ्यांनीच पात्र आसात तांचे कितें? नोकऱ्यां खातीर जाणें पयशे दिल्ले तांकां नोकऱ्यो मेळूंक ना म्हणून प्रकरण भायर आयले. फाल्यां तांचे पयशे परते मेळ्ळे की हे प्रकरण सोंपूंक जायना. नोकऱ्यां खातीर जाणें पयशे घेतल्यात आनी जाणें ते दिल्यात तांचेरूय कारवाय जावपाक जाय म्हणून विजय सांगता. दुसरे वटेन ह्या प्रकरणाचो तपास करपी संध्या गुप्ता हे बायल अधिकाऱ्याक पयशे घेताना रंगे हात धरिल्ली. तिचेर 5 विजिलन्स केशी आसात. असले अधिकारी जर ह्या प्रकरणाचो तपास करपाक लागले जाल्यार निकाल मेळटलो कसो काय म्हणून विजयान प्रश्न उपरासला. मिनिस्टराचें नांव ताणें म्हणटा की आपल्यान पयलीं घेतिल्लें. आतां सडनली मिनिस्टराचें नांव आतां इलेक्शनाचे पयलीं कशें येता आनी ते एकूच मिनिस्टराचें कशें येता? ते म्हणटा की आपल्यान 600 एप्लिकेशनां घेतिल्लीं. फक्त ते मिनिस्टराची न्ही, सगळे मिनिस्टराची घेतिल्ली. सो दॅट मिन्स येस एकूच मिनिस्टराचें नांव कशें येता? ताका जिल्लान बी धामून दवरून ते एमजी पार्टीक गोंठ्यान व्हरून बांदपाक बीजेपी करता काय कितें? फायनली पुजा म्हणटे कोण? पुजा म्हणटे क्रिमिनल. ज्याणे पयशे लोकांचे कडल्यान घेतल्या आनी ते पयशे व्हरून कोणाक दिल्या. आज ते पयशे जे घेतल्या ताका म्हणटात इंग्लीश भाशेन प्रोसिड्स ऑफ क्रायम. आज हे प्रोसिड्स ऑफ क्रायमाचे रिकवरी करपाक ते तुका मिडिया, म्हाका ऑपोजिशन राजकारण्यांक आनी सगळ्यांक वापरता. पयशे रिकवर ते करतले आनी इशू बंद जातलो. पुलीस म्हणटा ते आमचे नाकामी, युजलेस. पुलिसांनी इतलें तेंप कितें केलें? आनी सडनली आतां हें कशें आयलें? इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इनकम्प्लीट आशिल्लें हें सिद्ध जाता आनी एंटायर जॉब कॅश फॉर जॉब स्कॅमाचें इन्वेस्टिगेशन इज अ फार्स हें प्रूव जाता. आनी एक प्रूव जाता की बीजेपीचो सरकार नोकऱ्यो विकता. हाजो अर्थ बीजेपीच्या सरकारान तरुण पिळगेक, गोंयचे तरुण पिळगेचो घात केल्लो आहा. जे डिजर्विंग क्वॉलिफायड भुरगे जांकां नोकऱ्यो लागूंक जाय आशिल्ल्यो तांचें कितें? तांचें कोण उलयता? जांकां पयशे दिले तांकां नोकऱ्यो मेळना, इशू जालो. फाल्यां पयशे परते गेले, इशू काबार जालो ना. पयशे दिवपी आनी पयशे घेवपी इक्वली लायबल आहा. सो पयशे घेतिल्ल्या मनशाचेर
हे जावंक जाय आनी पयशे दिल्ले मनशाचेर पयशे रिकवर जावन सरकारा कडेन वचूंक जाय, तांचे कडेन वचूंक जायना ते. प्रेशर टेक्निक असं दिसतं. प्रेशर टेक्निक आसूंक शकता, कित्याक सुनील ढवळीकर इतलो तेंप तांचे बरोबर आशिल्लो. सुनील ढवळीकर आतां जिल्हा परिशदेच्या इलेक्शनाक कंट्रोल करपाक एक आसूंक शकता. दुसरें आन्सर दिवपाक जाय मुख्यमंत्र्याक. होम मिनिस्टर तो आसा, इन्व्हेस्टिगेशनान तुज्या नायक म्हणटा की आपल्याक नांव पयलें दिल्लें म्हणून. तें नांव इतलें तेंप कित्याक येवंक नाशिल्लें, आतांच कशें आयलें? हाजें उत्तर फक्त होम मिनिस्टर कडेन आहा आनी पुलिसे कडेन आहा. दुसरें हांव तुका सांगता, थंय एक ऑफिसर आहा, हो गुप्ता जो आहा पळय, कोण तो राहुल गुप्ता, ते राहुल गुप्ताचे सायडीन एक ऑफिसर आहा बायल, संध्या गुप्ता म्हणून. तिका पयशे घेतना धरिल्ली, ती आतां ही इन्व्हेस्टिगेट करता. तिजेर विजिलन्स केसी आहा 5. असले जर 100 पुलीस ऑफिसरांनी इन्व्हेस्टिगेट करतले, तुका आनी रिजल्ट कसलो मेळटलो? आनी तुज्या नायक इलेक्शनाच्या टायमार आनी एकले आनी एक नांव सांगतले आनी परते मिडिया नासतली. हे ताजे पयशे रिकवर करपाक आमी यूज जावचे न्ही. सांताक्रूज वाठारात रस्त्याकुशीच्या फायबर ऑप्टीक केबलेत घुसपून मोटारसायकलीक अपघात जाल्लो. या अपघातात 2 जाणांक दुखापत जाली. या अपघाताची दखल घेवन वीज खात्यान लोकांक त्रासदायक ठरपी हेर रस्त्याकुशीच्या केबल शेनवारा कातरून उडयले. सो यांना आम्ही आता पहिले कोणूच रिस्पॉन्सिबिलिटी घेना. सो वी हॅव आता पळय केबल कसो आहा तो पळय ते जाणटेल्याक पळय तो कितें करता. तो केबल पळय, हो केबल पळय. सो तुमचे किती मीडिया ऍक्शन की आम्ही कट करता, सगळें कट करता, काय दवरता. हो पळय केबल कसो बांधला तो पळय, हो पाण्याच्या गळ्याक लागता तो पळय. तुम्ही असे फोन केले न्हू, असे खूप कडेन असे सिच्युएशन आहा म्हणून आम्ही कट करता सगळे करता. हेजे घे, ताका आता गळ्याक लागला विचार, ताका So तुम्ही सगळे ताजे सांग तुका गळ्याक लागला कसो तो आता. तुम्ही सगळे ऍक्शन सगळे ऍक्शन घेता पळय बरं. हे पळय ताका विचार, ताजे घे मरे, ताका पळय आता गळ्याक लागला. किती जालें? केबल हां कित्या खातीर? किती लागना म्हाका लागला होता. तुमकां त्रास जाता लोकांक? हे केबल तुम्ही केन्नापासून पयला असेल? पयले आज कितले तेप जाला चालू असतं. तुम्ही इन एक्शन घेतलं की सगळे केबल कटिंग करपाचे. काल पयर कितें तरी एक्सिडेंट जालो आनी पांय मोडल्या त्या व्हेरी भुरग्याचो. गुड डिसिजन. तेजेर तुम्हाला कितें म्हणपाचें? तुझी डिसिजन जावूंकच जाय. तुम्ही हांगा रावता सांताक्रूज? हांव गोवा ना. गोव्याला. ओके. तुमचे थंय अशें आसतलें न्हू अशें. केबलवाल्याचे आतां सगळे कडेन जातात ना. सो लोकांक त्रास जाता, तुमकां त्रास जाता हेजो? खूब त्रास जाय. केबल सगळ्यात कापून उडोवं जाय. बरोबर त्याला कंप्लेंटी केल्ली अशें पडटा म्हणून वायट लागता म्हणून कंप्लेंटी केल्ली गव्हर्मेंटान. कोडारगांव आयआयटीक लागून बरोच चर्चेक आशिल्लो. थळाव्या लोकांच्या बोळ्या उपरांत सरकाराक आपलो निर्णय फाटीं घेवचो पडिल्लो. आयआयटी उपरांत आता ह्या गांवांत आनीक एक समस्या उप्रासल्या. 6382 ह्या सर्वे नंबरात सुशांत आणि प्रशांत गांवकर ह्या 2 भावांची 56,000 चौखण मीटर जमीन आशिल्ली. पूण आता आयआयटी येवपा आशिल्ले जाग्यार 70,000 चौखण जमीन आपल्या नांवार करून घेतली. तेन्ना ह्या प्रकरणात सरकारान बेगोबेग कारवाय करची म्हणून लोकांनी मागणी केल्या. आयज तुमकां फाटल्यान जो प्लॅन दिसता, हो प्लॅनाचेर हांगासर मार्क केल्ले तुमकां दिसता की प्रशांत विष्णू गांवकर आनी सुशांत विष्णू गांवकर हे 2 जाण जे आसात तेंच्यांनी हांगा 27,850 आनी 28,100 अशी 2 जे प्लॉट हांगासर अलर्ट केल्ले आशिल्ले आनी ती तेंच्यांनी हांगासर 2016 डायरेक्टली हांगासर पार्टिशन म्युटेशन केल्लें आसा आनी ते जी थंयच्यान एक जवळ जवळ 2 किलोमिटर पयस जो सेटलमेंट झोन आसा त्या जाग्याचेर 35,70,000 स्क्वेअर मिटराचो प्लॉट हांगासर तेंच्यांनी अलर्ट करून पार्टिशन म्युटेशन करून आपले चोद्यावून ताचेर नांव चडयल्लें आसा. आनी हे खंय ना खंय तरी बेकायदेशीर आसा. आमकां खंय लोकांक विश्वासान घेनासतना, सरकाराक विश्वासान घेनासतना, कन्सर्न डिपार्टमेंटाक विश्वासान घेनासतना तेणें हांगासर हें काम जें केल्लें आसा तेका लागून सरकारा कडेन आमची मागणी आसा की जाता तितले बेगिनाच्या बेगीन हेजेर इन्क्वायरी बसयची आनी हे पार्टिशन म्युटेशन जें केल्लें आसा हें पार्टिशन म्युटेशन तेणें तें रिवोक करचें अशी आमची सरकारा कडेन मागणी आसा. आनी जे आयआयटी प्रकल्प हांगासर हाडपाक ताजो जो प्रयत्न करतालो तो खंय ना खंय तरी हेच कारणाक लागून आपले जमनीचे व्हॅल्यू वाडपाक लागून तेणें हो केल्लो काय कितें असो आमकां खंय ना खंय तरी दुबाव दिसता.
पण इतलोच आसा की जे पद्दतीन आमचे एसटी समाजाचे किंवा कश्टकरी लोकांची जी त्यांनी जमीन हांगासरल्यान शिफ्ट केल्ली आसा म्हणजे प्लॉट हांगासरल्यान दुसरे कडेन दाखयल्ले आसा ज्या जाग्यार चिऱ्याची खण आसा चिरे त्यांनी काडलेले आसा थंय तुमी जर पळयत जाल्यार कल्टिवेशन कांयच ना आनी आमी जी 4,72,000 जमीन जी थंय पयशे भरलेले ते जमनीचे तेणी 70,000 जे हांगासरले म्हणजे काडून 14,000 थंय तेणी एड केल्ली आसा ते जमनीक आमकां म्हणजे तेणी ते रिवोक करचे आनी आमकां शेतकरी लोकांक कश्टकरी लोकांक न्याय मेळचो इतलीच आमच्या सरकारा कडेन मागणी आसा. कितले लागले हे म्हणून आम्ही टेनंट म्हणून 36 जाण आशिल्ले थंय 36 अदर आतां तेंच्यांनी 2 नांव प्रशांत विष्णू गांवकार आनी सुशांत विष्णू गांवकार काडले जाल्यार आतां 34 जाण उरता. सो आमकां 34 जाणांक म्हणजे ती जमीन जी आसा जमीन प्लॉट ते अलर्ट केल्ले आशिल्ले तेजे एरिया खातीर मेन्शन केल्ली आशिल्ली तेजे नांवां मेन्शन केल्ली आशिल्ली आनी ते मामलेदारान प्लॅन दिल्ले गेल्ले आशिल्ले. केन्ना दिल्ले हे 1993चो प्लॅन दिल्लो 1993 जे वेळार आमी पयशे भरलेले त्या वेळाचेर ते प्लॅन अजुनूय मामलेदारान आसा. तो कोणाक जर सरकाराक सुद्दां दिसता की आमी खंय ना खंय तरी फोड उलयता जाल्यार तेंच्यांनी तो प्लॅन वचून काडून तेंच्यांनी तो सर्वे करून पळोवपाक शकता. त्या कम्युनिकेट कमिटीक आसा हे दोग जाण आसता हो प्रशांत विष्णू गांवकर आसा तो एटर्नी म्हणून आसा आनी सुशांत विष्णू गांवकर जो आसा तो एक्झिक्युटीव कमिटीचेर आसा. गोंय पर्यटन राज्य म्हणून बरेच फामाद आसा. आता सरकारान आध्यात्मिक पर्यटन क्षेत्रांतल्यान गोंयची प्रतिमा मुखार हाडपाचो यत्न केला. हाचे अनुरूप हरवळे साखळीतल्या नामनेच्या श्री रुद्रेश्वर देवळाच्या आवाराची सोबीतकाय आणि आधुनिक पद्दतीन उदरगत जातली. ह्या वाठाराचे पुराय मुखामळ बदलून केंद्र सरकाराच्या स्वदेश दर्शन येवजणेंतल्यान ह्या प्रकल्पा खातीर 10 कोटी रुपयांची व्यवस्था जातली. उरिल्ले 10 कोटी रुपया गोंय सरकार खर्च करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिली. पळयात. सरकारान आध्यात्मिक पर्यटन, गांवगिरे पर्यटन, होमस्टे आणि हेर माध्यमांतल्यान पर्यटकांक आकर्षित करताना गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांक स्वयंपूर्ण करपाचे दिकेन वचपाक सुरवात केल्या. केंद्र आणि राज्य सरकाराच्या सहकार्यान जायते महत्वाकांक्षी प्रकल्प हातात घेतल्यात. फाटल्या 50 वर्षांत जे शक्य झाले ना ते ह्या 10 वर्षांत डबल इंजिन सरकारान साध्य करून दर एका हाताक काम दिवपाक स्वयंपूर्ण आत्मनिर्भर गोंयचे सपन साकार करपाचेर लक्ष केंद्रीत केला अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें हरवळ्या सांखळे जाल्ले कार्यावळीत सांगले. तशेंच केंद्र सरकाराचे आनी राज्य सरकार हांच्या पर्यटन खात्याच्या सहकार्यान सुमार 20 कोटी रुपयाच्या खर्चान हरवळीचे श्री रुद्रेश्वर देवस्थान आनी हरवळे घसघसो वाठाराचे नूतनीकरण जातले अशें मुख्यमंत्र्यान मुखार सांगले. सातत्यान आमी स्पिरिच्युअल टुरिजमाचेर भर दीत आसा. सी हाच्या बरोबर स्पिरिच्युअलिटी जोडप हे आमी ऑलरेडी टुरिजम मिनिस्टर हांच्यानी ठरयलां. स्पोर्ट्स टुरिजम जोडप हे आमी ठरयलां म्हणून अशा पद्दतीचे विविध प्रोजेक्ट आमी हातात घेता. हो प्रोजेक्ट जाल्या उपरांत नेक्स्ट प्रोजेक्ट नाल्ले हांगासर आमी आतांच आपलो गोमंत सरिता दर्शन ह्या प्रोजेक्टाचे आमी आतांच फावंडेशन स्टोन काडटा. थोड्या दिसा पयलीं जाल्ली सप्तकोटेश्वराचें मंदीर हे नार्व्या गांवांत जालें. म्हणजे एकंदर बिचोले तालुक्यात आमी पुराय टुरिजम सर्कीट जो डेव्हलप जावपाक जाय तो टुरिजम सर्कीट डेव्हलप जावपा खातीर आमच्या गोंय सरकाराच्या वतीन हर तरेचो प्रयत्न आसा. मनशांच्या विकासा बद्दल बरो उपयोग केलो जाल्यार बरोबरूच राज्यांत आसतली देशांत आसतली ही शांती प्रस्थापित जावंक शकता. आनी म्हणून हो धार्मीक विकसीत भारताचो जो उल्लेख बरोबर कारण हो विकास हो बाह्य विकास आसा परंतु आंतरीक विकासाची खूप गरज आसा. जो पर्यंत मनशाचो आंतरीक विकास जायना तो पर्यंत ह्या विकासाक तितलें हें म्हणना. म्हणून हें निवडून तितकेच महत्वाचें हांगा दोनूय गोश्टी आसा. निसर्गान भरभरून दिल्लें आसा. देव प्रत्यक्ष सरकाराच्या रुपान रुद्रेश्वराच्या रुपान प्रत्यक्ष हाजीर आसा. हाची अनुभूती हांगा आयले जास्त वेळ आयल्यानंतर आमकां मेळटा. वेडिंग डेस्टिनेशन कशें करूं शकता. आमचें जेवण खाण हिस्ट्री ट्रेडिशन कल्चर इतले मोठे आसा पूण लोकांक खबरूच ना. आनी त्या रंगांतल्यान पर्यावरण राखून पर्यटन फुडें वचचें ही संकल्पना घेवन गोवा बियॉन्ड बीचीस आमी सुरवात केली. मुख्यमंत्र्याचें एकूच विचार आशिल्लें की आमी जेन्ना उलयता तेन्ना तालुका वायज समज पळयली जाल्यार बिचोली तालुका जेन्ना बिचोली सांखळे आनी मुरगांव येता म्हणजे मय येता तेन्ना त्या भागान आमी कशें त्या ग्रामीण भागान कशें पावोंक शकता ताचेरूय पर्यटन विचार करुया. आनी ते विचार करून रिफॉर्म्स तयार केले. रिफॉर्म्साच्या माध्यमांतल्यान आमी होमस्टे पॉलिसी ताचेर काडल्यो. तो हरवळे पावना. सुरवातीक मदींच जल्माक येता तो मृत्यू जाता ह्या प्रत्येक वेळाचेर कितें तरी जें कार्य आसा हें कार्य करपाक हरवळे येवचेंच पडटा. आनी त्यामुळे हे सगळे आसतना जशे ट्युरिस्ट जेन्ना गोंयांत येतात आनी ते समुद्र किनार गोंयचे ट्युरिस्ट जे येतात तेन्ना समुद्र किनार पळोवपाक जाय. हे सगळे ट्युरिस्ट करून वतात ऑलमोस्ट 90%.
आनी तेंका रिलिजियस ट्युरिस्ट जो येता तो ह्या हरवळे आयल्याचो वचत हांव आतां येताना पळयतालो फॉरेनर ते केवसान बशिल्ले आनी कितें तरी बसून विचार करताले उलयताले आनी तेवढे वेगळेपण जे आसा हें डेफिनेटली हरवळे भितर आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मोले चेकपोस्टाचेर परतून एक फावट सुमार 1 टन बेकायदेशीर गोमांस पुलिसांनी जप्त केला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण शेनवारा राती पुलीस आणि बजरंग दलाच्या वांगड्यांनी बेकायदेशीर गोमांसाची येरादारी करपी गाडी अडयली. या प्रकरणात पुलिशेन रिजवान मलदार ह्या चालकाक ताब्यात घेतला. गाडयेचो धनी तशेंच फरार आशिल्ल्या मनशाक ताब्यात घेना तो मेरेन हांगासरले हालचे ना अशी भुमिका बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी घेतिल्ली. या प्रकरणात पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू आसा. जेन्ना फाटल्या थोड्या दिसा पयलीं आमी कुळ्या पुलीस स्टेशनार येवन धरणो धरून आमी पुलीस स्टेशनार सांगलेलें की हेज्या मुखार जर अशी केन्नाय गाडी मेळत जाल्यार कंप्लेन आनिना म्हणून. आनी आतां ही पळय ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 1000 किलो इतले मार्क्स हांगा आसा आनी हे मार्क्स हांगा आतां झायलो गाडयेन धरलेले आहा. हीच झायलो गाडी थोडे दीस पयलीं पुलीस स्टेशनार हांगाच धरलेली, कुळ्या पुलीस स्टेशनान धरलेली आनी तेन्ना 900 किलो मार्क्स ह्या गाडयेन मेळ्ळेले. आनी आतां ह्याच गाडयेन ऑलमोस्ट 1 टन मास आसा. जाल्यार ह्या गाडयेचेर ही गाडी एलाव कशी जाता ह्या गेटी वेल्यान? आयज मान्य करता की आयज ही गाडी पुलिसांनी आपल्या मसदीचेर धरला, पण आमच्या भुरग्यांक इन्फॉर्मेशन पयलींच्यान आशिल्ली. आमचे भुरगे ह्या गाडये खातीर रावलेले आनी आयज ही गाडी परत ह्या गेटी वेल्यान क्रॉस जावपाक एलाव कशी करता? हेतून कोण मेळ्ळेलो आसा? कोण स्थानीक जो आसा जो हांगा हे अशा गाडयेक हांगा प्रोत्साहन दिता हांगा येवपाक? ह्या गाडयेचेर जे आतां ह्या गाडयांक एक टन मास आसा तेतूंतले आतां सरळ सगळे व्हिडिओ तुमकां सगळ्यांक लोकांक सांगता हेतूंतले 1 पाव किलो मास सुद्दां हांव काडपाक दिवचो ना. एनिमल वेटिनरी येवं दी कोणी येवं दी आनी हेतूंतले मास हे गाडयेनूच कुसपाक जाय. कोण येवचो ना. ह्या गाडये भितरूच उरतले जो पर्यंत ह्या ट्रेला भितर शेवटचो मनीस कोण ना. तो मारला तो, जेणे ऑर्डर केला तो, आणि जो गाडयेन आशिल्लो तो धांवन गेला तो, आणि हेतून कोण जो सहभागी आसा हे इतके जर हांगा येना तो पर्यंत ह्या गाडयेतले कितलेय दीस जावं आनी एक कुसून घाणे पडले कोता येता. ह्या आउटपोस्टा वयल्यान ह्या गेटी वयल्यान ही गाडी ह्या हेतूंतल्यान आनी जर तर जो पुलीस ऑफिसर ह्या गाडयेतले मास डिस्पोज करपाची प्रयत्न करतलो तो जबाबदार आसतलो. आमी संपूर्ण गोंयच्यान आमी खात्री घेतले की संपूर्ण गोंयच्यान तुमचेर निशेध जातलो. जो ऑफिसर ह्या गाडयेतले मास डिस्पोज करपाचो प्रयत्न करतलो पळय न्ही तेजेर आरोप जातलो. हे जे मांस आसा पळय ते आमचे लोक जे गोंयान खावपा खातीर हाडटा खंय कोण तरी. सो हे कशें म्हणून खाता आसतले ते आमकां कांय खबर ना, कित्याक ते मांसाची अवस्था पळय जाल्यार ऑलरेडी ताका किडे पडलेले आसा. आतां ह्या सांजचे जे मांस जर ते खंय विकपाक जर पावले ते कशे लोक आमचे जे आसा ते कशे खाता ते आसतले म्हणून खबर ना, कित्याक ते अनहायजीन इतले आसा मांस ते खावपाकूच शकपाना. पूण ते कशे थंय आपल्या प्लेटीर घेवन खाता आसतले ते आमकां खबर नासतलें. आनी दुसरें म्हटल्यार ते आतां कसले केमिकल आसतले तेजेर कितें मारला आसतलें. आमच्या लोकांक ही आतां खरेंच आमचे गोंयचे जे कोण हे असले जे धंदे करता आनी खावपाक येता पळय हे मांस खावपाक लागून असले धंदे करता पळय तेंकां सांगता हेजेर कसले केमिकल मारला आसतलें, कितें मारला आसतलें, जिवाक हानी आसतली. हे खरेंच निशेध आसा आमचो. आनी ही गाडी आनी आमी असल्यो गाडयो हांगाच्यान कश्योच आतां एलाव करपाचे ना. आमी हांगासर मोल्या जे जाग्यार बीफ फाटल्या दिसान बीफ धरलेले ते बीफ धरलेले आनी आयज परत पयल्यार बीफ हांगा मोठ्या प्रमाणान बीफ हांगा हाडलेले आसा. जी जायलो गाडी आसा त्या जायलो गाडयेन बीफ हांगा मोठ्या प्रमाणान मेळिल्ले आसा. की जे आमी आसा की परतूच आतां म्हयनो जावना 1-2 म्हयने जावना अजून की मोठ्या प्रमाणात जवळ 5,000 वयर टन बीफ धरलेले आनी आतां परत कर्नाटकाच्यान हुबळीच्यान बीफ हे हांगा हाडलेले आसा. आतां हांगा सगळे आमी गोरक्षक जे आसा ते लोक हांगा बजरंग दलाचे कार्यकर्ते पावले आसा. त्या पुलिसांनी हांगा ते बीफ गाडी घेवन वयता सोशल हाडलेली आनी जेन्ना चवकशी केली तितून बीफ हाडलेले. मोठ्या प्रमाणात बीफ येता कशें कर्नाटकांतल्यान तेन्ना पुलिसांनी हेजी सक्त कारवाई करपाची गरज आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मोलेच्यान एकनाथ खेडेकर.
बिरसा मुंडा हांचो पुतळो घातलो म्हणून मूळ गोंयकारांचो प्रश्न सुट्टलो. 2027च्या विधानसभा वेंचणुकीत एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण मेळना तेन्ना भाजपा सरकारान एसटी समाजाक कॅट केल्ल्याचे गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विशय सरदेसाय सांगता. एसटी समाजाच्या कार्यकर्त्यांची दिसा उजवाडा हल्लो जाता. फक्त हल्लो जायना, तोंडाक शेण फासतात. गोंयचे शेड्यूल्ड ट्रायब कम्युनिटी म्हळ्यार मूळ गोंयकारांचो एक मेजर डिमांड आसा म्हणटा तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन एसटी समाजाक. आनी एसटी समाज म्हळ्यार 10% समाज गोंयचो आनी मूळ गोंयकारांचो समाज. ह्या समाजाक अजून मेरेन बीजेपीच्या डबल इंजिनान पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिवंक ना. 27 पॉलिटिकल रिजर्वेशन जावचें ना. सो बीजेपीचे डबल इंजिनान एसटी कम्युनिटी कॅट केल्ले आहा. प्रकाश वेळीपान चिंतपाक जाय की हे कॅटाचें कितें जालें, तूं तो पक्ष कितें घेवन बसला. नंबर 1. नंबर 2, एसटी एक्टिविस्टांक मारतातूच न्ही, दिसा धवळ्या कॅपिटल सिटीन आमच्या राजधानीन मारतात आनी तोंडाक शेण सारयतात. म्हळ्यार सिग्नल कितें दितात की तुमी 10% एसटी समाज गोंयचो, 10% गोंयचो समाजाक तोंडाक ते शेण सारयलेलें आहा. ही आज एसटीची परिस्थिती आहा बीजेपीचे कायद्यान. बिरसा मुंडा म्हणटा तो कितें म्हणून आशिल्लो, भगवान बिरसा मुंडा म्हणटा तो कितें म्हणटालो की आमची जमीन आमचो रायट म्हणून. सो जमीन राखपाक करतालो. आज गोंयची जमीन गोंयकारा कडेन आसा ते पयलीं चिंता. सगळ्यो ज्यो कितें पॉलिसी जाल्ल्यात ह्यो एंटी गोंयकार आनी एंटी मूळ गोंयकार आनी हे वचून मेरेन बीजेपी हाडटा आनी बिरसा मुंडाची जयंती करतात. बिरसा मुंडाचो पुतळो घालो म्हणून गोंयच्या मूळ गोंयकारांचे हक्क आनी तांचे जे रायट्स आहात ते प्रोटेक्ट जातले म्हणटा ते जावचे ना. हो फक्त पुतळो घालतात तांकां फटोवपाक. तांचे पॉलिटिकल रिजर्वेशन खंय गेलें, आमी रिजोल्युशन घेतलें. हांव प्रायम मुवर, हांवें तो इशू इनिशिएट केलो एसेंब्लीन. कितें जालें आज मेरेन? कांय जावंक ना. सो आज मूळ गोंयकारांक बीजेपीन फटयल्ले आहा. पुतळो दिवन तें काम जावचें ना. आमचो बिरसा मुंडा आहा, आमचो फ्लोरियान वाज म्हणटा ताणें कोंकणी खातीर आपलो प्राण दिलो, पयलो मारतीर जालो, ताका ऑनर केला, ताका रिकॉग्नायज केला हे सरकारान. कोंकणी म्हणटा ती आमची आवय भास. त्या आवय भासा खातीर तो खरो मेलो पयलो, ताका ताणें रिकॉग्नायज केला. ते प्रकाश वेळीपाक कळना. कितें पळयतात तुमी? आमची आवय भाशेक खातीर जो आपलो प्राण दिता ताका बीजेपीन रिकॉग्नायज करूंक ना आनी उरलं कितें? पुतळो घालपाक कांय ताका फरक पडना, ते बिंदास घालतले. पूण एसटी समाजाचे मूळ प्रश्न जे आसा ते मूळ प्रश्नाक तांणी सुटावे करूंक जाय. नाजाल्यार तांचे डबल इंजीन ते फेल इंजीन म्हणून तांणी सांगूंक जाय. टॅनियम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता. आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरूच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां.